नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। राज्यातून 10वीचो 95.35% निकाल चलयांची परंपरा कायम 95.71% चलयांनी जाल्यार चल्यांचो 94.98% निकाल दिवचल केंद्र थारले पयले। नव्या एनईपी धोरणा खाला निमणे सोमार सावन राज्यात नवे शैक्षणिक वर्ष चालीक 6वी ते 12वीचे वर्ग जाले सुरू। महाराष्ट्रातलो गोयचे शेजारचो तालुको दोडामार्गात पट्टेरी वाघाचे दर्शन। गोयचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणतात दोडामार्गात दिशिल्लो पट्टेरी वाघ म्हादे अभयारण्यातलो। माते ओल्ड गोवा मेरेनच्या 4 पदरी रस्त्या खातीर 1060 कोटी रुपयांची मंजुरी। केंद्रीय रस्ते येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची घोषणा। आंदोलक बॉम्बकारांची विरोधाची भूमिका उरतली कायम। कर्नाटक सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करात। म्हादय बचाव अभियानाची मागणी। गोयचे बरे अधिकारी असताना मुख्य अभियंतो बदामीक परतून मुजत वाढ कित्याक अभियानाचो प्रश्न। आणि केंद्र सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलावेल्या उत्पादन शुल्कात केली 2 रुपयांनी वाढ। पेट्रोलावेले उत्पादन शुल्क आता 13 रुपये जाल्यार डिझेलावेले प्रति लिटर 10 रुपया। उत्पादन शुल्कार वाढ जाल्ल्यान सर्वसामान्यांक बसतलो फटको। आता खबरो विस्तारान। एनईपी धोरणाप्रमाण निमणे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू जावन सोमारा एकदांची शाळांची घंटा वाजली। पहिल्याच दिसा राज्यातल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो गजबज दिसून आयलो। मात एप्रिल महिन्यात शाळा सुरू जाल्ल्यान कांय पालक नाराज आसात। फाटल्या कांय दिसाच्या नवीन शिक्षणीक वर्साचो मुद्दो चर्चेचो विशय थारिल्लो। हो विशय न्यायालयांत लेगीत पाविल्लो। मात निमणे शिक्षण खात्यान जाहीर केल्ले प्रमाण सोमारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली। राज्यातल्या सगळ्या शाळांनी पहिल्याच दिसा विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। गव्हर्मेंटान सांगल्याप्रमाणे आज 7 तारखेच्यासून सुरू जाल्लेले आहा। मग पॅरेंट्सांक एक प्रश्न पडलेलो स्कूल सुरू जाता का ना ते एकाडेमीक इयर म्हणून आज काही पॅरेंट्सांनी पिटिशनूय फायल केल्ले। पिटिशन भायर पडल्या कारणान गव्हर्मेंटाचें ठाम डिसिजन आसा की 1 तारखेच्यान स्कूल 7 तारखेच्यान स्कूल सुरू जावचें। ते स्कूल सुरू जाल्लेलें आसा। बरें दिसता आज आमकां एप्रिलांत सुटी आसली गव्हर्मेंटान स्कूल दवरला तर स्कूल दवरला तें बरें जालें। आमचे 50% उरताले न्ही तेका बेगीन पिकअप करपाक मेळटलें। Father Robert from Valkoi, Our Lady of Lourdes High School. We, the teachers and the students and parents wholeheartedly welcome the new students for the new academic year. This new academic year is going to be given an opportunity for the students at the same time relaxing, at the same time learning something new concept, new ideas as we begin the new academic year. This is although is something the special one for the students, new as we begin in the month of April, the new academic year. But it's an opportunity and a challenge for us to face the new academic pattern that we have. We are open with the spirit of change that we have, and the change is needed for all of us to become better. Only thing, we also expect some relaxation with regards to the weather and also comfort with regards to the heat is concerned. We wishing all the students and the parents best of luck. God bless you.
आमच्या शाळेचो पयलो दीस म्हाका खूब खोशी जाता, कित्याक आयज म्हाका म्हाज्या सगल्यो मैत्रिणी मेळटल्यो आनी जी टिचरी आमकां शिकयता ते आमी मन लावन शिकतली. नाव कितें तुजें? मानसी निवृत्ती शिरोडकर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयचे शेजारी राज्य महाराष्ट्रातले दोडामार्ग हे शिमेवेल्या तालुक्यात पट्टेरी वाघाचें दर्शन झाला. हो वाघ गोयच्या म्हादय अभयारण्यातलो आसा असो दावो नामनेचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी केला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. हालींच फाल्गुन सोंपून चैत्र लागला. फाल्गुनात कोकण आणि गोंय प्रांतातलो एक उमेदीचो उत्सव म्हळ्यार शिगमो. शिगम्यात आमी सैम घटकांची पुजा करतात. सैम आनी मनशाचे अदीम काळासावन चलत आयिल्लें नातें अधोरेखीत करपी लोक उत्सव म्हळ्यार शिगमो. ह्या सगळ्यांत आनीक एक म्हत्वाचो घटक आसता तो म्हळ्यार वाघ. गोंयांत आनी कोकणांत वाघाक वाघरो देवाच्या रुपांत भजतात. कितलेशेच कडेन वाघरो देवाचें स्थान आमकां पळोवपाक मेळटा. मात फाल्गुन सोंपून चैत्र उजवाडलो, शिगमोय जालो आनी कवित्वय सोंपलें. मागीर आतां वाघाचो मदींच उगडास कित्याक? हय, ताका तशें कारण आसा. आमच्या गोंयचे शेजारी राज्य महाराष्ट्र आनी हे महाराष्ट्रांतलो आमचे सामके कुशीकचो तालुको दोडामार्ग. ह्याच दोडामार्ग तालुक्यांत फाटल्या शुक्रारा 4 तारखेक पुराय वाड जाल्ले पट्टेरी वाघाचें दर्शन जालें. हो पळयात. सिंधुदुर्गातलो वन्यजीव मोगी आणि अभ्यासक तशेंच युथ बिट्स फॉर क्लायमेट मालवण हे संस्थेचो संस्थापक दर्शन वेंगुर्लेकार आणि ताचे हेर 3 इश्टांक दोडामार्ग तालुक्यांत एके सुवातेर हे पट्टेरी वाघाचे दर्शन जाले. वन्यजीव मोगी आणि अभ्यासक आशिल्ल्यान दर्शन वेंगुर्लेकार आणि ताच्या इश्टांची दोडामार्ग तालुक्यांतले 5-4 रानांत रानभोवणी आसताच. अशेच एका भोवणेंत तांकां हे पट्टेरी वाघाचें दर्शन जालें. जन्माचे सार्थक झाले अशीच तांची भावना. तर आम्हाला वाघाने दिलेलं मोठं सरप्राईज होतं. मी गेली 7 ते 8 वर्ष निसर्ग संवर्धनासाठी काम करतो आहे, पण वाघ दिसेल ही अपेक्षा होती आणि खूप इच्छा होती वाघाला बघायची. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाघ आहे ते अधिकृतरित्या खूप वेळा समजत होतं, पण वाघ आपल्याला कधी दिसेल ही मला पण भरपूर उत्सुकता होती. पण अशावेळी अचानकपणे वाघ समोर येईल हे मला वाटलं नव्हतं आणि खूप मोठा आम्हाला ते सरप्राईज होतं. आणि मी व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्वांना हेच सांगेन की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाघ असणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. जिथे पूर्ण समृद्ध जंगल असतं तिथेच वाघ असतो आणि ज्या एरियात वाघ असतो त्या जंगलाला पूर्ण समृद्ध जंगल असं म्हटलं जातं. तर मी व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्वांना एवढंच सांगेन की आपल्या आजूबाजूला असलेली जंगले तोडू नका, विकू नका. हो वाघ म्हादय अभयारण्यातलो असो दावो गोयचे वन्यजीव अभ्यासक आणि तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी केला. कारण कॅमेरा ट्रॅप टेक्निकीच्या माध्यमांतल्यान वाघ खंयचो आसा त्याचो डेटा जो आसा हो त्या राज्याकडेन उपलब्ध आसता. महाराष्ट्राच्या डेटाबेजान हो जो वाघ कॅमेराबद्द जाल्लो आसा त्याचो फोटो मेळ्ळलो आसा तो त्या वाठारांत ना आणि त्यांच्या कडेन ह्या संदर्भान ह्या वाघाच्या संदर्भान स्पश्टीकरण ना आणि एकंदर हो जो वाघ आसा तो वाघ दुसऱ्या वाठारांतल्यान येयल्लो आसा अशें वन्यजीव अभ्यासकांचे मत आसा. हांवेन ह्या संदर्भान ह्या भागान काम करपी कॅमेरा ट्रॅप टेक्निकचो अभ्यास करपी जे तज्ञ आसा तेंच्या कडेन उलयलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका स्पश्ट केल्लें आसा की बहुधा हो जंगली वाठार जो आसा तो गोंयच्या म्हादय अभयारण्या कडेन संलग्न आसा. तेका लागून म्हादय अभयारण्यांतल्यान हो नवो वाघ जो आसा तो हडफडे हांगासर येयल्लो आसा. कारण प्रत्येक वाघ जो आसा तो सुमारे 50 किलोमीटर परिसरान भ्रमण करता. राजेंद्र केरकार सांगतात ते प्रमाण हो पट्टेरी वाघ म्हादय अभयारण्यातलो ही आनीक एक गोंया खातीर धादोसकायेची गजाल. गोंयच्या शिमेवेल्या दोडामार्ग तालुक्यात जाल्ले हे पट्टेरी वाघाचे दर्शन
पश्चिम घाटाच्या गिरेस्तकायेची परतून एकदा साक्ष दिवपी थारला इतले खरे. गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने. भौमा ते ओल्ड गोवा या 7 किलोमीटरच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन हे विशीं माहिती दिली. या प्रकल्पाक लागून खाणेपार ते पणजी महामार्ग चौपदरी जातलो. तशेंच दोनूय वटेन 7 मिटरांचो सर्व्हिस रस्तोय आसतलो. या प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्राचे उपकार आटयले. दुसरे वटेन भोवाच्या लोकांचो रस्त्याक विरोध कायम आसा. तून खूप डिफरन्सीस आसा. परवरी सारख्या गांवांत 600 कोटी आनी आमच्या खातीर पळया तुमी कितें केलां. कित्याक आमी इतले झगडले आनी हो स्टॅच्यू काडून दिवपाक वांटो आमीच आसा भोमकार. आनी भोमा सारख्या गांवांत NHAन मंजूर केल्लें की आमी थंय नॅशनल हायवे करूंक शकना. नॉर्म्स सगळे पांया पोंदाक घालून हो खंय तरी पयशांच्या आशेक हेणी हो गांव नश्ट केल्लो आसा. हितून आमचो आमदारूय शामील आसा. ओके. भोमकार हाचेर प्रोटेस्ट बीन करतले 100%. प्रोटेस्ट केल्या शिवाय जर तर अभिमान नासलो ते देव देवताचो जाल्यार आमी ती हार मानूंक शकता. जेन्ना आमी ते एका म्हाजें हें सांगता तुका, हांव जेन्ना ते भायर चल्लोलो पळय तेन्ना एक विचार करून चल्लोलो, एक तर जितो उरतलो तो स्ट्रेच राखतलो, नाल्यार म्हाजो जीव हांव त्या गांवा खातीर दितलो, ते देव देवता खातीर दितलो. ते कित्याक ते देव देवता समोर हांवें एक वचन दिल्लें आसलें, हो गांव राखपा खातीर हांव उबो आसतलो. आतां गांव आसूं किंवा ना आसूं तें तेंचें. जर तर अभिमान आसा गांवचो हे लोकांक जाल्यार ते म्हादेव सातेरी जी आमचे सती हे ते राखणदार आसा तांकां जर आमी फक्त येवन हेज्या पुरतेच पांया पडले आपल्या स्वार्था पुरते जाल्यार ते जावचें ना. खंय तरी आयज आमचो अभिमान स्वाभिमान खंय तरी दाखोवचो पडटलो भोमा खातीर, जाल्यार तो गांव आसतलो. पॅरा एथलीटांक खातीर एका दिसाच्या बॅडमिंटन सर्तीचें आयोजन नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जालें. ह्या सर्तींत वट्ट 49 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो, तातूंतले 16 पॅरा खेळगडे आशिल्ले. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक स्वतंत्रपणान लढोवपाक काँग्रेस सक्षम आशिल्ल्याचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे सांगता. तशेंच मडगांवां काँग्रेस समितीची नेमणूक बेगीनूच करतले अशें ताचें म्हणणें. दिगंबर कामतीच्या भाजपा प्रवेशा उपरांत काँग्रेसीक मडगांवां काँग्रेस गट समितीची नेमणूक करपाक पुरायेन अपयश आयलां. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक स्वतंत्रपणान लढोवपाक काँग्रेस पक्ष सक्षम आशिल्ल्याचे काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे सांगता. दुसरे वटेन मडगांवां काँग्रेस समितीची नेमणूक बेगीनूच करतले अशें तांचें म्हणणें. मात ही नेमणूक केन्ना करतले तें मात तांणी सांगूंक ना. काँग्रेस आमदार दिगंबर कामतीच्या भाजपा प्रवेशा उपरांत सुमार 2 वर्सां 7 म्हयने जायत आयले, तरी लेगीत काँग्रेसीन मडगांवां खातीर नवी समिती वेंचून काडिल्ली ना. दुसरे वटेन काँग्रेसीन जाता तितले बेगीन मडगांव गट समितीची नेमणूक करची अशें राजकीय विश्लेशक आदोगाद क्लिओफात कुतिनो सांगता. मडगांव ब्लॉक का अध्यक्ष जल्दी होगा, लेकिन अभी कन्वीनर है वो तो बड़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे. फिर भी हम अध्यक्ष का जल्द से जल्द वहाँ पे नियुक्त करेंगे, जिनको भी अध्यक्ष करना है. देखिए, मडगांव का जल्द से जल्द हम ब्लॉक प्रेसिडेंट करेंगे. मैंने यही कहा हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, पर जो भी कमियां है संगठन के अंदर वो पूरी तरह भरने की कोशिश हम करेंगे. और यहाँ पर भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम जल्द से जल्द अध्यक्ष करेंगे और सभी कमेटी भी करेंगे, महिला कांग्रेस के भी करेंगे, यूथ कांग्रेस के भी करेंगे, सेवा दल, सभी कमेटियाँ यहाँ पे बनाई जाएंगे. यहाँ के वर्कर जो भी नाम देंगे उनको हम आगे करेंगे. एक अच्छी सोच वाले लोग होना. दिगंबर कांग्रेस तो इधर से आओ उधर से आओ, कहीं पर भी चला जाओ, सत्ता में चला जाओ, ऐसे लोगों को हमको जरूरत नहीं. ठाकरे जी, किसी पार्टी के साथ आप युति करेंगे इलेक्शन के टाइम में? क्यों, क्या अभी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है? हाँ यार, मतलब हाँ है या नहीं है ये आप they should do it fast if they want to survive. आणि सेकंडली कितें जाता,
Congress at election time becomes a conglomerate of winnable candidates. That also should not happen, because the winnable candidates पण म्हणटा ते खंय वचपाक शकता. So आता 1.5 वर्स उरला, so at least at this stage they should zero on some people and groom them to be candidates. But if at the end of the period, that is when elections are due, if they want to revive the party by getting into the party winnable candidates, which they have done every time, I feel they may meet the same fate as they have in the past 2 elections. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तेरेखोल न्हंयदेगेर बेकायदेशीरपणान रेंव उसपुवपी लोकांचेर कारवाय करीत दर्यादेग पुलिशेन एक व्हडें जप्त केलां. बोटींतली 5 घन मीटर रेंव तशेंच रेंव काडपा खातीर बोटी आशिल्ली उपकरणां धरून 2.5 लाखांचें सामान दर्यादेग पुलिशेन जप्त केलां. थिये येवपी MIT विद्यापीठांत प्राध्यापक सोडले जाल्यार हेर बाकीच्यो नोकऱ्यो थियेच्या लोकांकूच दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. MIT सुरू जायना फुडें जी नॉन टिचींग कर्मचाऱ्यांची भरती जातली तातूंत थळाव्यांकूच प्राधान्य मेळटलें हे विशीं आपले तांचे कडेन उलोवप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता. थिये एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. निळकंठान इनिशिएटिव्ह घेतली म्हणजे त्यांनी फक्त त्या एका सांगलें कोमुजातवाल्यांक, बाबा शैक्षणिक प्रकल्प येता आसत जाल्यार रितसर फॉर्मॅलिटी कंप्लीट करा आणि कितें तो गावात एखादो प्रकल्प येवनी. MIT आज तुमच्या थिवी मतदारसंघात येता, कोमुदादीन त्यांचो रितसर प्रोसेस कंप्लीट केला आणि जागा ताका दिला. थंय 2-3 जण कोणी तरी आपले राजकीय अस्तित्व दाखोवपा खातीर उठ्ठा आणि जागो जाता. हांव आज सांगता म्हणजे MIT प्रकल्प जो येतलो नॉन टिचींग पोस्ट 100% थिवी मतदारसंघातल्या आणि परिसरातल्या लोकांक भरले वयतले. 100%. हांवें पयलीं सांगला तांकां, हांव टिचींग म्हणना, टिचींग फॅकल्टी तेंच्यो व्हेरियस आसतल्यो, बट नॉन टिचींग पोस्ट जितके लागता भायलो कोणूच परिसर ह्या परिसरात रावपी हांवें तेच्या कडेन ताका घेवनूच उलयलां. सुरू जायना फुडें ह्या प्रकल्पात म्हणजे परिसरात रावपी लोकांक 100% नोकऱ्यो मेळटल्यो. अंदू 10वेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचें गोंय शालांत मंडळान जाहीर केलां. 10वेच्या निकालांत चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 95.71%, चल्यांचो निकाल 94.98% लागलो. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांची संख्या 631 जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळागूण मेळोवन परीक्षा पास केली. 12 तालुक्यांतल्यान दिवचल तालुक्यान टॉप केलें. गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वेचे परीक्षेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचे जाहीर केला. परीक्षेक बशिल्ले 18,837 विद्यार्थ्यां मदले 17,961 विद्यार्थी पास जाले. अंदू 10वेच्या परीक्षा निकालांत चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 95.71% जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.98% लागलो. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांची संख्या 631 जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळागूण मेळोवन परीक्षा पास केली. दिवचल तालुक्यात सगळ्यांत चड 98.50% निकाल लागलो जाल्यार मोरमुगांव तालुका सगळ्यांत उणो 92.97%. 477 दिव्यांग विद्यार्थ्यां मदले 450 विद्यार्थी पास जाले. मंडळान मेरिट लिस्ट आणि टॉपरांची नावां जाहीर करप बंद केला. विद्यार्थ्यांनी आपलो परीक्षेचो निकाल तपासचे खातीर gbshse.gov.in ह्या अधिकृत संकेतथळार भेट दिवची. अंदू 10वेच्या परीक्षे खातीर 32 सेंटरां आशिल्लीं. फुडल्या वर्सा आनीक एक सेंटर वाडोवपाचो विचार आसा. अंदूच्या वर्सा सगळ्यात कमी वेळात निकाल जाहीर करपाचें आव्हान आशिल्ल्याचें गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन सांगलें. पोरूचे परस अंदू बरो निकाल लागिल्ल्यान भागीरथ शेटये हांणी शिक्षकांची तोखणाय केली. आज न्ही आमी 10वेचो रिजल्ट डिक्लेअर केलो आसा आनी हो रिजल्ट जवळ बस म्हणजे एक शॉर्टेस्ट टायमान जालो. एग्जाम ही 32 एग्जामिनेशन सेंटराचेर घेतली. अंदू एक एडिशनल सेंटर आमी केले ते कोलवाळ
फुडल्या वर्सा आनीक एक सेंटर वाडोवंक शकता, कित्याक कशें आसा की एका सेंटरचे जेन्ना 2,500 जेन्ना भुरगे आसतात तेन्ना त्या कंडक्टराक ते मॅनेज करपाक डिफिकल्ट जाता. सो अशी जेन्ना रिक्वेस्ट जाता की हे सेंटर स्पीड करूं जाल्यार ती आमी कन्सिडर करता. आनी ओवरऑल रिजल्ट जो आसा, हो जो रिजल्ट आसा तो पोरूच्या पेक्षा वाडलेलो आसा. आतां वाडपाचें कारण कितें आसता की वेरियस रिजन्स आसा, एकच कारण तुमी सांगूंक शकना. पूण अशें कळून येता की म्हणजे जेन्ना तूं इंटरॅक्शन करता म्हणजे हेडमास्टरा कडेन, टिचर्सा कडेन, की तांच्यांनी एक्स्ट्रा क्लासीस जे आसा, जे रिमेडियल क्लास आसतली किंवा ताचे खातीर तांच्यांनी स्वता क्वेश्चन बँक तयार केली, हे तांच्यांनी केलें. तांची तयारी करून घेतली, बरी तयारी करून घेतली. अशें ना की तांची पयलीं करीत तयारी नासलें, आतां तांच्यांनी तयारी केली, भुरग्यांनी ताका बरो सपोर्ट दिलो आसतलो. म्हणून हें एक कारण आसूं शकता. दुसरें कारण जे ट्रेनिंग जे आसा, इतली वर्सांय ट्रेनिंग जाताली, पूण आतां आमी कशें केलें कॉम्पिटन्सी बेस्ड क्वेश्चन्स म्हणून इंट्रोड्यूस केले. म्हणजे भुरग्यांक एक केस स्टडी तयार करप आनी बेस्ड ऑन द केस स्टडी ताचेर एक क्वेश्चन तयार करप. तो फक्त पाठ केले आनी बरें येलें अशें ना. सो तातूंतय टिचर्स आमचे ट्रेन जाल्ले आसा. हें एक कारण आसूं शकता. आनी बेस्ट प्रॅक्टीसीस एका स्कुलांतल्यान दुसऱ्या स्कुला कडेन शेअर करप. म्हणजे तुज्या कडेन कशें चालू तो टीचर त्याच्या स्कुलान वता, ताका थंय गायड करता, दुसरो टीचर आनीक खंयच्या तरी स्कुलान वता. अशें तांच्यांनी जे एक्सचेंज ऑफ हे केल्ले आसा न्ही, एक्सचेंज ऑफ ह्युमन रिसोर्सीस, तांणी तो रिजल्टाचेर फरक पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कर्नाटक सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करपाची मागणी म्हादय बचाव अभियानान केल्या. गोंयचे बरे अधिकारी आसतना मुख्य अभियंता बदामीक परतून मुजत वाड कित्याक दितात असोय प्रश्न म्हादय बचाव अभियानान केला. आता ह्या प्रवाहान इन्स्पेक्शन थंय करचें आनी रिपोर्ट दिवचो ही अपेक्षा आशिल्ली, तर इन्स्पेक्शन कणकुंबीच्या एरियेन जायत ना. कणकुंबीचो 3 किलोमिटराचो जी न्हंय आशिल्ली ताचो प्रोफायल चेंज केल्लो आसा. हाच्या बद्दल सरकाराक कांय खबरच ना आनी सरकाराक हाच्या बद्दल कांय दिसय ना. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की थंय एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. पयलीं म्हणजे थंय प्रवाहान वचून पळोवपाचें, प्रवाहान वचून चवकशी करपाचें आनी हें जर कांयच जर जायना जाल्यार एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. तिसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल, आमकां चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो कित्याक जाय, कसलें मोल लागला ताका? जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेज गोंयचे बंद करात. जर आमचे कडेन कॅपेबल इंजिनियर तयार करपाक जायना आसत, इंजिनियरींग कॉलेज बंद करप आनी कर्नाटकातूच कॉलेज सुरू करून आमच्या भुरग्यांक कर्नाटकान धाडिया. ह्या मनशाक एक्सटेन्शनां दितात, 1, 2 न्हय 3 दिले, आता एखाद्या 4थें मेळत. कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कर्नाटकाचे, एक काय कितें तामिळनाडूचो आसा, पण बाकीचे सगळे कर्नाटकाचे. म्हणजे गोंयांत इंजिनियरूय ना, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना आनी सगळे कर्नाटकातच भरल्या काय कितें? आता सध्या 2 आसा एडिशनल चीफ इंजिनियर न्हू, दोगूय जाण गोंयकार आसा, वयल्यान आदिवासी आसा. सरकार कित्याक नेमिना तेच कळना. कोण आसा ते नाव? अंकुश गांवकर म्हणून आसा एडिशनल, आनी सालेरकर इतके आसत पूर्ण कॅपेबल आसा. आमी कशें आसा की सरकारान तेंची जी प्रक्रिया आसा ती त्या पद्दतीन नेमपाचो, पूण कसो आसा तो गोंयकार आसचो अशी आमची सातत्यान मागणी आसा आनी ती मागणी सरकारान पुराय करपाक. सोमारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 130 कोटी रुपया मोडून बांदकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची पळोवणी केली. ह्या वेळार पावसाचें उदक शेतांनी तशेंच घरांनी घुसचें न्हय याची खबरदारी घेवपाची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिली. तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार योग्य ती पार्किंग सुविधा उपलब्ध करपाचेर भर दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पळयात पुराय बातमी. 130 कोटी रुपया खर्च करून बांदकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. पावसाच्या उदकाचे योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर गटरां बांदून दितले, ताका लागून पावसाचें उदक शेतांनी वचून शेतां पिड्ड्यार जावची ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हे संदर्भात भौशीक बांदकाम खात्याक सुचोवणी दिली. ते भायर देवी लयराईच्या जात्रे खातीर भक्तांक फावो तशी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सांगिल्ल्याची म्हायती थळावा आमदार निळकंठ हळर्णकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. फक्त कितें की ते लोकल शेतकार जे आहा त्या शेतकाराची मागणी आसली की ते पुलामुळे हे जावंक जायना, फ्लडिंग जावंक जायना म्हणून पावसान पूर येवंक जायना. कारण अस्नोड्या सायड पळय आहा थंय भंडारवाडो, बंदरवाडो आनी मोहिते
हे तिनूय हेचे शेतात एक आहा आणि ते लो लायंग घरां आहा. सो त्या खातीर ते हे अंडरपास करता, कलवट कसता पळय ते 2-3 जास्ती दवरपाचे, जेणे करून पाणी शेतानूच खेळोन हे जावप दर्याक समुद्र एका दर्याक मेळपाचे म्हणून. आणि ती त्यांची मागणी असल्या कारणान ते हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केली आणि पंचायतीक आनी तेच्या शेतकारांक घेवन केलें आणि त्या प्रमाणे हांकां डायरेक्शन दिलां कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक. ओके. आणि PWD ऑफिसरांक परत एकदा मिटींग घेवन 10-11 तारखेक केन्ना तरी तांकां घेवन बसोन सारको लेआउट काड सांगपाक. पाणी ज्या स्वच्छ फ्लो जाता पळय ते स्वच्छ भाशेन फ्लो जावन समुद्राक एका दर्याक वचपाचें, शिरसय दर्याक वयता तो दर्या आहा न्हू तो शिरगांवच्या रस्त्याक पूल आहा पळय धाकटो, थंयसून ते पाणी त्या दर्याचो फाटो तो त्या फाट्याक परत मेळपाक जाय आणि ते डिस्पर्स सांगले थंयसून. आणि त्याच बरोबर जर आता लयराईची जात्रा येतली त्याची जर ट्रॅफिक लयराईची जात्रा येतली पळय ती सच्चावय जातली, पण थंय जेन्ना आता माती फिलिंग करून रस्तो जाला पळय ती एक एडवांटेज आहा. ती सांगला सीएमान ते यूज करा म्हणून तांकां. ते कमीत कमी 200 गाडी रावता तशे हे कर म्हणून तांकां असं म्हणजे करूंक गावता तितके ते शक्यतो कर. जणू काय ते जाऊन जे बीन आसता पळय आतां गाडी थंय पासून व्हरोंक गावता. अदरवायज आधी कितें करी आमी अस्नोच्या बस स्टँडा कडेन स्टॉप करी आणि ते परतूंक जागा नासले, फुडें गेल्या उपरांत दोशी सायडीनसून ते परतूंक गावतल्यो. सो एक 100-200 व्हेकलांक प्रोविजन जातलें. तशें करूंक सांगला म्हणजे ते यूज करपाक संदी दिवच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.